प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 8वो विसवो वोड 31 ते 42 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 8 verses 31 to 42. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. आपणाचेर बावार दवरलो त्या जुदेवांक जेजून म्हळें, तुम्ही मोजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुम्ही खरेपणी मोजे शीस जातले आनी तुमकां सोत कळोन येतले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. ताणी ताका म्हळें, आमी अब्रामाची सोसोत आनी कोणाचीच गुलामां आमी केन्नाच जावंक ना. तुम्ही स्वतंत्र जातलेत अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हांव तुमकां सोत सांगता, आतो करतात ती आत्ताची गुलाम सदांच घोराब्यांत उरोना, पूत तो सदांच घोराब्याचोच. ह्या पासत पूत जोर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुम्ही खरेपणी स्वतंत्र जातले. तुम्ही अब्रामाची सोसोत म्हूण हांव जाणो, तरी मोजें उतर तुमचे भितर रिगोना देखून तुम्ही म्हजो जीव काडूंक सोदता. जे हांवें म्हज्या बापा सोवें देखलां तें हांव सांगता, आनी जें तुम्ही तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुम्ही करता. ताणी प्रतिपाल केलो, अब्राहाम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हळें, तुम्ही अब्रामाच्यो पूत धुवो जाल्लेत जाल्यार जें अब्राहामान केलां तें तुम्ही करतो आसता. पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां तरी आसतना तुम्ही म्हजो जीव काडूंक सोदता. अब्राहामान अशें करूंक ना. तुम्ही करतात ती कामां तुमच्या बापायची. ताणी ताका म्हळें, कामसारान आमी जल्माक येवंक ना. आमकां एकलोच बाप आसा, तो म्हळ्यार देव. जेजून ताका म्हळें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुम्ही म्हजो मोग करता. कित्याक हांव देवा थावन उपजलां आनी आयलां. म्हजेच कुशीन हांव येवंक. पूण ताणें प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी वाचलां तातूंत जेजू आयज आमकां एक बरी शिकवण दिता, कोण स्वतंत्र आसा आनी कोण गुलाम आसा. बाबणीनो, 31 आनी 32 वडीर आमी आयज नियाल करुया. जेजू जे जुदे ताजेर भावार धरताले तो तांकां कितें सांगता, तो म्हणटा, तुम्ही म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुम्ही खरेपणी म्हजे शीस जातलेत आनी तुमकां सोत कळोन येतले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा म्हजें उतर म्हणटा तुमचे भितर रिगून आसत जाल्यार उतर जें आमचे भितर रिगून आसता तें जावन आसा सोत. आनी फकत जे सोत आमकां कळोन येता, आमकां सजमणी मेळटा, तें सोत आमकां स्वतंत्र करता. तर भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो आपली शिकवण दितालो. फारिजियांक, धर्मशास्त्र्यांक, जुद्यांक तो देवाची बरी खबर सांगतालो. तो शिवर्तमान परगट करतालो. तो लोक सजमतालो की कायदे पाडून कायदे करून देऊन ताचो मोग करतलो म्हणून. पूण ते नको आसले की फकत जेजूच्या अमोलीक रोगता वरवीं ते एक दीस तांचो आत्मो जेजू सारको जातलो आसलो आनी देव तांकां पवित्र आत्मो दिवन आतां ताचे बरोबर संबंद दवरतलो आसलो.
आणि आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी हे शेवटतोमान आयकता, आयज आमकां कळोन येता पवित्र आत्म्या उद्देशी की जेजू आतां खुर्सार मेलो, तो पुनरुज्जीवन जालो, स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला, थिंचर वयतकूच ताणें पवित्र आत्मो धाडलो आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवान आपलो शी मेळ नासलेलो मोग आमचे भितर उतयला. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना ताणें आपलो शी मेळ नासलेलो मोग आमचे भितर उतयला, आमच्यान आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाच्या उतराची शिकोण घेवंक जाता. देवाच्या उतराची शिकोण आमकां मेळटा आनी देवाचें उतर आमच्या भितर रिगून रावता. आनी आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाच्या उतरा वरवीं आतां आमच्यान देवा बरोबर संबंद धरूंक जाता. आनी त्या उतर आमी जेन्ना पाळटा, तें उतर आमकां स्वतंत्र करता. भाव भयणीनो, ह्या नव्या करारान आमच्या धर्मा वरवीं हें करून तें करून, मागणे करून आनी उपास करून आनी खूब वस्तू ज्यो आमी कोत्ता, आमी समजता की हें करून आमचें तारण जातलें, आमी चुकता. हांव म्हणिना की आमकां मागणी करपाची गरज ना, आमकां उपास करपाची गरज ना, पूण सगळ्या वस्तूंक एक जागो आसा आनी ताजी सजमणी आमकां मेळ्ळ्या उपरांत तेन्ना आमचे मागणे मोलादीक जाता, आमचो उपास मोलादीक जाता, आमचे देवाचें उतर वाचपाचें शिकपाचें मोलादीक जाता, आमचे मीस मोलादीक जाता, आमी इग्रोजीक वेता आनी तें आमी जें देवस्पण करता तें मोलादीक जाता. केन्ना? जेन्ना आमकां सत कळोन येता, देवाचें उतर कळोन येता, ताजी उतराची सजमणी येता. आनी ही सजमणी मेळोवपाक आमकां जाय पवित्र आत्म्याची गरज. आनी पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर जावन आसा एक, कित्याक सर्गीचो बाप जेजू पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. आनी जेन्ना तें उतर आमच्या भितर रिगून रावता, पवित्र आत्मो तें आमच्या मनान हाडटा, आमकां ती शिकोण दिता, आमी तें उतर पाळटा. आनी खरेपणी जें जेजून आमकां 32 वडीन सांगलां, तो म्हणटा, आनी तुमकां सत कळोन येतले आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतले. तर आयज भाव भयणीनो, जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, तें उतर आमी पाळटा, तें उतर पाडून आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. आतां आमकां कळोन येता, आमी कळोन येता की हें खरें म्हूण सत तें खरेपणी हें उतर आमी पाळल्या उपरांत आमकां जैतिवंत जिवीत जियोंक मेळटा. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.